आनी अशें आसता सोम्याचें कॅल्क्युलेशन मस्त अलग आसा, डिफरंट आसा मोगाच्यान. कित्याक पोर एक कपल आयिल्ली ताणें उलयतना सगळें कॅल्क्युलेशन्स, एवरीथींग दे कॅल्क्युलेट. म्हळ्यार सार्थक जालें तुमच्या आवय बापायन तुमकां शिकप दिल्लें. हें कॅल्क्युलेशन कळीत आसल्या देखून तुमी आज काजारांत ताणें 3 पुडी आयदनां धुलीं आनी 4 पुडी मिरसांग कातरली, ताणें 2 पुडी झाडलें आनी 5 पुडी बेडसामां गेलें आनी 2 पुडी फॅन पुसलें आनी 3 पुडी ट्यूबलायट पुसलो. हाका न्ही काजारी जिवन. काजारी जिवनांत ताणें कितलें केलें हाणें कितलें म्हणून लेख बरोवचें न्ही. ते लेख बरोवचें ऑटोमॅटीक मिशन आसात. काजारी जिवन जावन आसा एकामेकाक बोगसून एकामेकाक आदार दिवचे. त्या देखून लुकाचो एवंजल चॅप्टर 6 आमी कितें वाचलां 26 आनी 27 ब्युटिफूल पॅसेज. त्या देखून आमकां डबल उपयोग तातूंत जावन आसा. इम्मडी उपयोग म्हणटा आमी कन्नडान जाल्यार तसलो उपयोग आमकां स्वामी कर दिता आनी तसल्या वर्त्यापणांत आमी जियोंक स्वामी आमकां आपयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, परत आमी एक जावन ह्या शिकवणेंत बघिता जाता आसतना सोमेचे वर्ते म्हूण आमी आपणावया. सोमी सदांच आमचे सांगता आसा आनी आमकां तो सांबाळटा आनी सोम्याची सगत आमचे थंय काम करता. तर तेच वर्त बावडटा आनी पत्तिणेन आमी जियेत आसतना रबस्त मापान सोमी आमकां तेच्या मोगांत पेटयता आनी तोच मोग आमचे थंय आमी आरोवन मुखार गेल्या जाल्यार कांयच उणेपण आमकां जावचें ना, वायटाक आमी भले जावचें ना. देवान दिल्ल्या भोव अपुरबाय देण्या पैकी मनशाक एक उंचलें देणें दिलां आनी तें जावन आसा रिजन म्हणटा आमी ताका. कोंकणीन जाल्यार राजा म्हणयत, भूत म्हणयत, जाणवाय म्हणयत. रिजन, आमी रिजन आवट करूंक आमकां अधिकार आसा आनी तसलें वर्तें देणें देवान आमकां दिल्लें आसता. कितें आमी करी जाय, खंयच्या रितीर आमी मांडून हाडून सगळें आमकां कोत्ता. एनिमल इन्स्टिंक्ट जानवरांक येना, पूण आमकां मनशांक ताच्या वर्त्या सारक्यान रचल्ल्यांक देवान तें दिल्ल्या खातीर देवाक आमी आर्गां म्हणा जाय. कित्याक नातल्यार आमी त्याच जानवरां बरीं आसता आसल्या आज मनीस इतल्या उंचल्या पावंडाक पावला तर ताका कारण जावन आसा दीस रिजन. आनी फकत रिजन काडून आमी गेल्या तर चडपटी तें आमकां चड फायदो जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयलें जाल्यार मेडिकल वर्ल्डांत आतां एका लेखार नानंत तरांचे विभाग आसात. कोणाक ते दोळे दूख आसात ताणें दोळ्या दुखेच्या दाखत्यार लागीं वेचें, ऑप्थोमॉलॉजिस्ट म्हणटा आमी. कोणाक ते हाडांचे प्रॉब्लेम आसा, या पाट दूख आसा, पेंगट दूख आसा, तस जाल्यार ते वेताले ऑर्थोपेडिका लागीं. आनी कोणा सिरांचे प्रॉब्लेम आसा ते न्युरोलॉजिस्टा लागीं वेताले. अशें नानंत तरेचे प्रॉब्लेम आसले त्या स्पेशलायजेशन आसा. आज तुमी पळयलें जाल्यार मेडिसीन वर्ल्डांत हर एक स्पेशल पयलें कत्त दाखत्यार पुरा पिडेक वखद सांगाता दितालो आनी आतां एक पिडा आसल्या ह्या दाखत्यार लागोसो आनी एक पिडा आसल्या ह्या दाखत्यार लागोसो. आमचो पात्र म्हणटालो हांव त्या हॉस्पिटलाक गेल्या दळा सादारण एक 7 दाखत्यारांक मेळ्ळो. म्हजे 7 तरांचे कॉम्प्लिकेशन आसलें. पयले 7 तरांचे कॉम्प्लिकेशन एकलोच दाखत्यार डील करतालो. ताचे ते दळा त्या स्पेशलायजेशन आमी कांय चिंतू ना. पूण आज मेडिसीन वर्ल्ड इतलो मुखार गेला की मेडिसीन वर्ल्डांत आमी म्हणटा स्पेशलायजेशन इन ईच डिपार्टमेंट. आनी अशें आसता कोण तो पाट दुख आसलो तो वचून कॅन्सर स्पेशलिस्टा लागीं धांवना. कित्याक ताणें दिल्लें मेडिसीन या ताणें डायग्नोज करचें हाच्या पिडेक कांयच फायद्याक येवचें ना. रिजनींग म्हळ्यार तें. तशेंच कोणाक ते स्कीन डिजीज आसा ताणें वचून दोळ्यांच्या दाखत्यार लागीं गेल्यार जायना. दोळ्यांचो दाखत्यार म्हळ्यार म्हणोंक आसा हें कितें काय. ताका एक मनीस एक फावटी दोळ्यांच्या दाखत्यार लागीं गेलो आनी म्हणूंक लागलो दाखत्या बा म्हाका दोळे दिसनात. तर दाखत्यारान ताका थोडी परिक्षा उलोवन केली आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका दिसचे प्रमाणे तुजे दोळे सारके आसात, तुजी तकली सारकी ना,
तुवें एका सायकॅट्रिस्टा लागीं वयचें बरें. ते देखून थोडे फावटी आमी चिंतून कोणा लागीं खंयच्या पिड्याक खंय वचचें म्हूण कळीत आसून थंय गेले हांव तर मात्र त्या प्रमाणेचें आमकां वखद मेळटलें, ना तर आमकां तसो जाल्यार वखद मेळोवंक साथ दिना. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, अशें आसता एका स्पेशलायजेशन आसचे डाक्टर लागीं त्या पिडेचो मात्र वेता शिवाय दुसरो त्या पिड्या लागीं वचना. आनी आमी आमच्या जिवनांत हेच प्रमाणे करूंक गेले हांव तर आमकां सोमी अलग रितीर दुसऱ्याच रितीर दाखोवन दिता. फकत आमी राजांव काडून वचोंक जायना. राजांव सांगता आमचो भावार्थ भोव गरजेचो जावन आसा. आनी तो भावार्थ आमी जियेत आसतना खंयच्या तरान जिये जाय ते आमी पळोवंक जाय. कित्याक जायते जाणां आमकां थोड्यांक बोक्सूंचें प्रॉब्लेम आसता, द फॉरगिवनेस. त्या देखून फॉरगिवनेस प्रॉब्लेम आसले क्षण हांवें राजांव काडून खंयच्या खंयच्या डाक्टर लागीं गेल्यार ताका कांय कळचें ना. एकलें एडिक्शन प्रॉब्लेम आसलें, तो येवन म्हजे कडेन म्हणूंक लागलो तुमचो एक एडवायस म्हाका जाय. हांवें एका डाक्टर लागीं वयचें म्हूण चिंतलां हें कंट्रोल करच्या खातीर. म्हळ्यार थोडीं एडिक्शनां तुजे सेल्फ मेड एडिक्शन्स तुवें तुजेंतल्याक काडूंक जाता. डाक्टर कितें करतालो आनी तोच म्हाका म्हणूंक लागलो म्हजें तें एडिक्शन काडच्या खातीर डाक्टरा लागीं गेलो जाल्यार तो थोडे स्लिपींग पिल्स दितालो म्हाका आनी म्हाका सोडतालो आनी हांवें न्हिदचें पडटालें. त्या वेळार म्हजें एडिक्शन आसचें ना, पूण उरिल्ल्या वेळान सगळो दीस न्हिदोंक जाता हें म्हणूंक लागलो. ताका हांवें म्हळें ताच्या व्हडलो एकलो हिलार आसा, व्हडलो डाक्टर आसा, डाक्टराचो डाक्टर म्हूण नांव वाडलेलो आसा, तो जावन आसा. सो ताका राजांवाची गरज ना, ताका तुज्या भावार्थाची गरज. कितलो भावार्थ तुजें थंय आसा, कितल्या भावार्थ पातयेणेन तूं त्या सोम्या लागीं वताय आनी त्या प्रमाणे तो तुका गूण करता. त्या देखून आमकां अनफॉरगिवनेस प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमकां बोगसूंक जायना तर आमी खंयच्या खंयच्या डाक्टर लागीं वचोंक प्रयोजन ना. कशें तो म्हणटा एडिक्शन तें तुज्या कंट्रोलार आसचें. सोम्या लागीं वचून ताका जाय जाल्यार सकत विचार. तें करिनासतना रावच्याक सोमी तुका दिता ती सकत तूं घे आनी तें घेता आसतना सगळें सोमींत कंट्रोल करतलो शिवाय मागीर कोणेंय कंट्रोल करूंक जायना. त्या देखून आमकां अनफॉरगिवनेस ह्या बगसनासतना आमच्या काळजांत आसली ती पिडा आमी काडून भोंवताव तर खंयच्या खंयच्या स्पेशलायजेशन डॉक्टरा लागीं ना. आमकां आसा एकलो स्पेशलिस्ट, तो जावन आसा क्रिस्त. त्या क्रिस्ता लागीं आमी गेले हांव तर तो खंडीत जावन आमकां संपूर्ण तरान ताच्या वर्त्या जिवनाक पाव करतलो. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू ताणें म्हणलीं उतरां, पेद्रून म्हणलीं उतरां सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताचीं, म्हळ्यार जिवीत दिवचें. त्या देखून आमच्या जिवितांत कितेंय चड उणें करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी संपूर्ण तरान सोम्या लागीं एक जावंक वता आसतना आमचे थंय असली पिडा अनफॉरगिवनेस ह्या वखसाणें दिनातली ह्या थोड्या वेळ रागर वर्गांत आमी रावले हांव तर ती पिडा आनीक उलबण जाताली. ताका वखद दिवचो डाक्टर एकलोच सोम्या लागीं या. सोम्या लागीं आमी वता आसतना सोमी आमकां लागीं घेता आनी त्या प्रमाणे आदार दिता. एडिक्शन कंट्रोल करूंक थोड्यांक जायते कश्ट लागतात. ह्या वेळार वच सोम्या लागीं. त्या जुळा म्हळ्यार त्या सक्रामेंता मुखार बस, सोम्या कडेन बोळ इसार. एस्पेशली कोणाक बोगसूंक जायना तसली बोळ इसारतना सक्रामेंता मुखार रावन आनी बोळ इसारता आसतना सोमींत तांचें काळीज कडवळायता. त्याच प्रमाणे एडिक्शन जावंक पुरो अनंत तरेचे सेल्फ इमोलेशन एडिक्शन जावंक पुरो एक्सटर्नल एडिक्शन लायक अल्कोहॉल, ड्रग्स, सबस्टन्स अब्यूज अशें जायते एडिक्शन आसात ह्या दिसांनी. हे एडिक्शन काडीचें जाल्यार सोम्या लागीं वचोंक जाय आनी सोम्या लागीं वचून मागण्यांत आमी बसले हांव तर खंडीत जावन तें एडिक्शन कशें नापयस जातलें म्हूण कळीत आसना. पट्टा दिवान मंदिरांत आमी आसतना जायते जाण म्हजे लागीं येताले आनी त्या पैकी एकलो तरणाटो आयलो आनी म्हणूंक लागलो फादर म्हाका तुमचे कडेन उलोवंक आसा जायत. पयले फावटी येवचें की म्हणून जालें ना हें चवथे फावटी येवचें फादर म्हणलो. चवथे फावटी येवचें कित्याक देवाक आर्गां दिवंक हांव आयला, कितें गरज आसली देवाक आर्गां दिवचें म्हणून सांगलें. तर तो म्हणूंक लागलो पयले फावटी हांव डिवायनाक येता आसतना म्हजें थंय आसलें एक एडिक्शन स्मोकींग आनी हें एडिक्शन हांवें काडीचें जाल्यार म्हाका बारीक कश्ट जालें. त्या वेळार म्हाका कोणें सांगलें तूं पट्टा रेतीर मंदिराक वच आनी थंय तूं परत निचेव करने. आनी हांव बसलो ह्या 6 दिसांच्या रेतेरींत हरी एका आराधना वेळार हांवें मागलें फादर पाटींक गेल्लो हांव
सिगरेटीचें जावन बिडीचें जावन केन्चेय स्मोकींग हांवें करूं ना. म्हजो संपूर्ण नियंत्रण सोम्यान घेतलो जावन आसा आनी म्हाका ताचे वडणेन देंवना. पूण कितें जालें म्हळ्यार क्रमेण तें हांवें सोडलें आनी सोऱ्याच्या एडिक्शनाक हांव बली जालो. आनी अशें बली जालो आसा इतलें हांव पियेतालो इव्हेंट मॅनेजर तो. आनी तो म्हणटालो म्हाका जाय तर फ्री टायम मेळटना हांव म्हजें काम हेरांय वयर घालतालो आनी वचोन पियोंक बसतालो. आनी अशें आसता म्हाका कोणें सांगलें लास्ट टायम तूं गेल्लो तुवें तें सिगरेट सोडिल्ली ह्या फुडें तूं गेलोय जाल्यार खंडीत जावन तूं सोरो सोडूंक जातालो तुजे इतल्याक तें जावचें ना. सोम्याच्या नांवान एका रेतीरकन तूं सोड. आनी हांव गेलो आनी त्याच प्रमाणें सांगिल्ल्या प्रमाणेंच दुसरे फावटी गेल्ल्या तेन्ना म्हजें ड्रिंकींग अल्कोहॉल एडिक्शन सगळें रावयलें आनी म्हाका ताची वडणींत येवना नाकाच म्हूण जालें. म्हाका ताचे लागीं वचूंक सयत मोन येवना आनी हांव तातूंत हांव संतुश्ट जालो आनी तातूंत मुक्त जालो म्हणा लागलो तो. आनी तिसरें हांव इव्हेंट मॅनेजर आसतनांत म्हजे कडेन जायते पयशे आसले जायते मोबायलाय आसलीं. अशें आसता हांव एका एडिक्शनाक फोर्नोग्राफी एडिक्शनाक वळख जालो आनी त्या वेळार परत म्हाका जागयलें वचू आनी तूं केन्ना 2 एडिक्शनां जावन तूं सुटका तुवें जोडल्याय बाचावी जालाय आनी ह्या एडिक्शनान तुका बाचा जावयेत. आनी तो म्हणा लागलो तेच प्रमाणें हांवें जायतीं म्हजे कडेन आसलीं मोबायलां उणी केलीं आनी कितें हांव तें पळोवनासलो फ्री टायमार तेजे बदलाक हांवें म्हाका एंगेज दवरूंक सुरू केलें. सोम्या सांगात एक जालो. सोम्या कडेन हांवें मागलें म्हाका आनी तूं ह्या एडिक्शनांत जावन निवराय. सोम्यान म्हाका निवारला म्हणटा तो. त्या खातीर हांव देवाक आर्गां दिवंक आयलां. देवा सांगात एक जावन चियोंक म्हाका भोव खुशी भोगता कित्याक म्हजें कार्यां म्हजीं कामां सोम्यान दिल्लीं आनी त्या प्रमाणें एक कोणेय म्हाका कितेंय आज सांगलें जाल्यार म्हज्या एडिक्शनां जावन भायर आयिल्ली रीत म्हाका कळीत आसा आनी सुभद्र तरान सोम्यान तें म्हाका केलां. त्या देखून म्हाका जेन्ना आमच्या एडिक्शनां जावं दी कोणें आमकां दुखेल्ल्या वेळार जावं दी आमी तातूंत रावन तातूंत पडोवन रावचें न्हय. कित्याक थोड्यांक आमकां समजण येना. परकलो आयलो म्हणा लागलो म्हज्या घरा विशयांत ताणें बारीक कीळ उलयलो फादर तो तुका कोणें परमिशन दिलें म्हूण विचारलो लागलो. ओके आसो न्ही तो कीळ उलयता तो ताका काणोंक मन नातलें त्या देखून कीळ उलयता. तेंत घर तो काणयलें जाल्यार कितलें उसलें उलयता आसलो या तेंत घर ताका आयकूंक आसलें जाल्यार कितलें वयर धरून उलयता आसलो म्हळ्यार हांवें. आनी त्या वेळार तो म्हणलो म्हाका बारीक बेजार जालें फादर कितें गेलें वचोन घट्ट पियलो आनी न्हिदलो. त्या देखून म्हाका सकाळीं तुमच्या लागीं येवंक जावना. हांव सांजेर आयलो. म्हज्या भावान आनी भयणीन ताका हांवें सांगलें तें मेडिसीन न्ही पियोवचें या कितें टेन्शन जाल्ल्या क्षण वचोन इंडल जावचें अब्यूज करचें या कितें नाका जाल्यार एडिक्शनाक वळख जावचें तशें पुरा आमी करचें न्ही. वय सोलवण येता कोणी कितें सांगता एकच तरेचे मनशां नात. ते दळा आमचें तें एक भावार्थ आसा फकत रिजनांत वयचें न्ही. ताणें कितें आतां सांगलें तो सांगूंक कोण ताणें तें गरबान लागीं ताचें गी तें ताका तुवें इसार जालें म्हळ्यार तें ताका तुवें इसार जालें हांगा येवन पियोन पडोन तुजें सत्यानाश करून घेनाका कितें तुका मेळ्ळें तातूंत. आनी की डिप्रेस जालोय आनी की तुका भितरल्या भितर तें कथा ताणें सांगिल्लें ताचे बदलाक तो सांगता तो सांगून ताचे इतल्याक आसो दी हांव कितें करूंक आसा तें म्हजे इतल्याक करूं. आनी देवा सांगता हांव आसतना भियोवची गरज ना. देवा कडेन मागल्यार तो आमकां दिता. तेच प्रमाणें ताका सांगलें तूं माग तो कितेंय सांगूं दी तुज्या घरा विशयान तो कितेंय सांगता म्हणून तूं तकली पिडार करन त्या मनशाचे ताका मनशाक कित्याक तूं अधिकार दिताय. तूं एकादो वेळा तकली पिरायन येतली जाल्यार आनी तकलेंत घेवन तूं देदेस्पर जावं नातलो जाल्यार त्या मनशा पावर काय आसा. ताणें सांगिल्लें उतरां पावरच नातलो. तांच्या उतरां पावर दिवन आमीच जावन आसा मोगाचें कित्याक हेरां आमकां दुखयत आसतना हेरां थोडी आमकां बोगसूंक जायनातल्या बरी हट करता आसतना आमी सोलवणी आपणावची न्ही. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 16व्या वळींत सांब पावल म्हणटा त्याच देवान आमकां दिल्लो तो व्हरतो अधिकार त्या सगळ्या वायटा जावन गटायेंत भरच्या खातीर वायटा जावन आमी पयस सरोन गटायन भरच्या खातीर वायटांत आमी एक जावचें न्ही. वायटाची गटाय न्ही बरेपणाची गटाय. वायट आमी सोडचें बरें आमी धरचें. तशेंच निर्गमन ग्रंथांत 15वा अध्याय वर्स 26 26 वळ आमी पळयलें जाल्यार हांव तुका गूण करचो देव आय एम द लॉर्ड युअर हिलर. हांव सदांच तुका गूण करचो देव तुजो देव हांव. त्या देखून हांव तुका केन्नाच सोड सोडचो ना. गूण करचो देव म्हूण म्हजी पात्य आनी ताचे वयर आसा जाल्यार केन्चेय म्हाका विदोळी म्हज्या लागीं येनात.
ते कित्याक येतात की म्हणून हांवें परतून सांगलें कोणें तांकां अधिकार दिवचो हांवेंच. म्हजो देव म्हजे सांगता आसा, म्हजो देव म्हाका गूण करता, म्हजो देव म्हाका राखता, कोणाक हांवें भिवची गरज ना. कित्याक निर्गमन ग्रंथान देव म्हणटा आय एम द लॉर्ड युअर हिलर. हांव तुजो देव, हांव तुका गूण करचो देव. आनी त्याच प्रमाणे इसाया प्रवादीचो ग्रंथ चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5. बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड. ताच्या गाया देखून आमी गूण जाल्या हांव, ताच्या गाया देखून आमी नितळ जाल्या हांव, ताच्या गाया देखून आमी निर्मळ जाल्या हांव. आमी आमच्या जिवनांत देवा मुखार सारकें आसूंक जाय आनी देवा मुखार आमी सारकें जियोंक जाय. जो अंजल चॅप्टर 13 वर्स 34 कितें आमकां म्हणटा, लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. तुमी एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें तुमचो केल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी त्या सुम्याचो मोग आमी केल्या हांव तर सुमी आमकां केन्ना सोडून सोडचो ना. ताणें दिल्लें कंडिशन व्हेरी क्लियर. तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार आनी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार जो जवांजलान ताणें दिल्लें कंडिशन उपादेश पाळशात जाल्यार हांव म्हज्या पळयत आत्म्या तुमच्या थंय धाडटलो, मजतदार धाडटलो आनी तो मजतदार तुमचें जिवन कशें जियेत जाय म्हणून तुमकां शिकयतलो. आनी तसलो मजतदार सोम्यान आमकां दिला केन्ना तसो मोग केल्ल्या तेन्ना. त्या देखून एज आय हॅव लव्ड यू, हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी ताचे वर्त्या तरान आमी देवाचो मोग करूंक आसा. सिरकाचो ग्रंथ चॅप्टर 28 वर्स 3 आमकां अशें म्हणटा, राग दवन तुवें गूण जावंक जाता गी. राग दवन तुवें गूण जावंक जाता गी, तुवें खंडीत जावन गूण जावंक जायना. एफेसकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 6 वर्स 12 हातूंत आमकां सांगता, आवर स्ट्रगल इज अगेन्स्ट द इवल. आमचे झूज जावन आसा वायटा विरोध, वायट जंवसाराच्या नाडण्या विरोध, जंवसाच्या थाळण्या विरोध, जंवसाच्या बुलावण्या विरोध. त्या देखून जायते फुडें आमी कितें करता म्हळ्यार लुकाचो वांजेल आमी पळयलो जाल्यार अपुरबाय तरान आमकां सांगता चॅप्टर 6 जे पयलीं हांवें फावटी तुमकां ह्या वांजेला विशयी सांगलां. भोव अपुरबायचो वांजेल कितलो इतले ती उतरां जावन आसात देव सोम्याची. त्या सोम्याच्या उतरांत आसा रियल हिलींग म्हूण आमी सांगेत. ती उतरां आमच्या मोतींत आमी केदाळे दवरून घेवंक जाय आनी त्या प्रमाणे जियेल्या तर मोगाचें न्हू आमचें जिवन इतलें अपुरबायेचें आनी सुफळ जातालें की सोम्यान सांगलें ती उतरां भोव अपुरबाय. चॅप्टर 6 वर्स 26 and 27. 26 and 27 पळय कितें म्हणटा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां सिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासत मागा, तुका एका पोल्या मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय. पळय कितलें अपुरबाय तरान. हेरांनी तुमचे थंय कशें चलो जाय म्हण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांच्या थंय चला. कितें करी जाय म्हणटा सोमी, द्वेशितल्यांक बरें करा, द्वेशितल्यांक बरें करा. त्या देखून सांगलें आवर स्ट्रगल इज अगेन्स्ट द इवल. हें देवाचें उतर सोम्यान सांगलें. ते सोम्यान सांगलें उतर आमी बरें करून पडल्या तर आमकां डबल बनांजा. कसो डबल बनांजा म्हूण सांगता. आतां आमच्या काळजांत द्वेश दवरना, हगें दवरना, नामकसणें दवरना, आमी जियेता तर ते दळा आमी कितें करतले. आमी आमच्या काळजांत दवरून बसल्यार आमी गूण जावचे ना. आमच्या काळजांत नाका जाल्लें आमी दवरना, तें हें म्हूण रिजान दिलें आमी गूण जावन. त्या खातीर म्हळ्यार राज हांव आमच्या जिवनांत सगळें बरेंपण हाडटा म्हूण सांगूंक जायना. थोडे आमी म्हणटा ताणें तशें केलां तितलें म्हाका दुखयलां त्या देखून ताका हांव सोण सोडचो ना. ह्या मनशान म्हाका इतलो लॉस केला त्या देखून हांव ताका सोण राज हांव. पूण आमच्या जिवनांत आमी खरें गूण जावची ती मजत घेजे तर आमी आमच्या जिवनांत बरेंपण बगत जाय तर आमी गेट माय हिलींग. त्या खातीर स्वामी म्हणटा तुका द्वेशितल्यांक तांचो मोग कर. आनी हातूंत कितें जाता, तूं द्वेशीत आसतना तुका कोण द्वेशिता ताका तूं फाटीं द्वेशिलें तर वायटाक जंवसाराक काण मेळ्ळ्या बरें जाता. तुजें डबल बनांजा म्हळ्यार तुवें आकात एका रितीर तूं हेरांक बक्षीत आसतना तुज्या भितर काळजा भितर बरेंपण बगता, तुजे भितरले गाय ते दामोदरले गाय गूण जातात. दुसरें यू आर डिफिटींग नॉकिंग आउट द इवल. तुज्या जिवनांत हांव
त्या कोट्या जेवसाराक तो मान बडोवन कान उडयताय तुवें ताका मारिचें म्हणना केन्ना तुका द्वेशितल्यांचो तुवें मोग केलो जाल्यार ताका स्थान जेवसाराक तें ना. इज ए डिफिटेड एनिमी and your aim is to defeat him. ता डिफिटेड एनिमी जाल्ल्या देखून तो सोलवल्ल्या देखून हर एकल्याची सोलवणी तो आपणयता, हर एकल्याक सोलवण जाय जाय म्हूण तो अपेक्षिता आनी अशें सोलवणी कसो तो दिता. आमकां द्वेशितल्यांक तूं द्वेशी म्हणटा, जो कोण तुका सिरापता ताका सिराप घाल म्हणटा. आंगालाप थोड्यांक ह्या दिसांनी जायते आंगालाप आसा. अशें आंगालाप घे कितलें म्हणल्यार पावना. हेरांचे आपारसूंक हेरांचे दोशूंक तांकां आवय बापय तांचो मोग सयत तांकां ना. एका पयशांच्या फाटल्यान लाभ न्हू ताका आमी थोडे फुडें म्हणटा केबी पित्ताले म्हूण. कोणेंय कितेंय सांगलें म्हूण न्हू, त्या तुका जल्म दिल्या आवय बापायक मेल्ल्या रितीर काडन तूं जियेता जाल्यार तूं कसलो अणवो मनीस. तुजें तें जेवसार राज करता की ह्या देवाचें उतर राज करता. जेवसार राज करता तुजें तें, कित्याक तुज्या आवय बापायक जल्म दिल्या त्या आवयक तुका पळोवंक ना. तूं पयशांच्या फाटल्यान धांवताय आनी पयशांचें रिजन करताय, मेळयले मेळ्यार झगडटाय, तुजो ताळो वडकन काडटाय. जेवसार तुवें जेवसाराक डिफीट करच्या बदलाक यू हॅव बीन डिफिटेड. समजून घे मनशा, समजून घे तुज्या जिवनांत. कित्याक आमी आमच्या जिवनांत खरें हिलींग जायचें तर आमी समजून घेवंक जाय. कित्या खातीर तेंच आमी बऱ्या तरान करूंक जाता. तुका गरजा बऱ्या तरान वचून उलय. तुजें इंटिरियर मोटिव्स काणकोन कोणेंय कितें सांगलें म्हण तें आयकोन तूं वचोन नाका जाल्यार करशी जाल्यार तूं जेवसाराक इडें दिताय. कोणाक कितें उलयल्यार आमी जायना. उलयतना आमी समजून घेवन उलोवंक जाय. मनशा म्हणून संबंद पळोवन उलोवंक जाय. तुका अहंकार आसा, तुवें कितें केल्यार तुजो अहंकार मोडूंक देवा कांय वेळ ना. त्या देखून आमच्या जिवनांत थोडें आमी करता आसतना त्या प्रमाणे केल्यार मात सोमी आमचें जिवन मेस्त वता. त्या खातीर सिरपतेल्यांक तूं आशिर्वाद दी. तुजी निंदा करतेल्यांक तांच्या खातीर माग, निंदा करतेल्यांक खातीर माग बरें जावन तांकां. आनी 100-fold let God bless them. हाच्या अणवेपणाक, हाच्या आबलेशे आशेक, नाका जाल्यार आंगालापाक तुजें आशिल्लें बरें अस्तित्व होगडोन घेनाका. कित्याक असलें होगडोन घेवन तुवें मनीस जावन जिवन कितें फायदो. तूं एक पूत जावन, तुवें भाव जावन, एक भयण जावन जिवन कितें फायदो. जायते फुडें आमी सैलापां उरल्यांचे जायते सर्मांव आयकता हांव. जायते हेरांनी सांगलें तो बरो प्रीच करता. तें प्रीच केल्लें तुवें आयकून कितें फायदो. तुज्या जिवनांत तूं जियेनासतना जेवसाराक दवर न्हू तें आयकल्यार कांयच फायदो ना. तुका कांयच फळ तांतूं मेळचें ना. त्या देखून आज आमचें कितलेंय प्रिचींग केलें जाल्यार तें पंथा कित्याक पावना गे म्हळ्यार जो कोण तो आयकता तो पाळिना. तो पाळिना तें आनी पाळूंक ताका जेवसार सोडिना. तो पाळ्ळो जाल्यार बरो जाता. त्या देखून म्हळ्यार हांवें डबल बनांजा आमी घेवचे जाल्यार एक तुका द्वेशितल्यांक तांचो तुवें मोग करता आसतना तुज्या भितरलें काळजाचें हिलींग जाता. तुज्या भितरल्या काळजाचे ते गाय गूण जातात. पळया हर्ट फिलिंग्स गूण जाता आसतना ऑटोमॅटिकली संतोश उमाळोन येता. त्या मनशा थंय तुका मोग आनीक सर्तीक दोडतो जाता. आनी अशें आसतना कितें जाता, जेवसारान कितें ताचें योजन घाल्लें तुज्या जिवनांत. ह्या मनशाक द्वेशी जाय, ह्या मनशाक हांवें कितें म्हणें सांगून हाका दूख काडी जाय म्हूण तुवें चिंतिल्लें. त्या जेवसाराक तुवें तुज्या जिवनांत जावन काण उडयलें. तें डबल बनांजा. आनी हें आमकां करूंक कळ्ळें जाल्यार जेवसाराक इडें आमी दिवचें ना. जेवसार आमच्या जिवनांत पळापळ घेवन धांवतालो तें प्रमाणे आमचें जिवन आसा जाय. असं जाल्यार बरें जिवन, नितीवन जिवन, अपुरबायेचें जिवन, मोगाचें जिवन. त्या मोगाच्या जिवनाच्या बांदांत जेवसाराक पळयत आसतना पयस धांवत जाय. ह्या मनशा लागीं हांवें वचोंक नजो. आनी तसलें जिवन आसतना टेम्पटेशन्स वील नॉट सकम्ब यू. मेळयलें ओडणे येतात, ताळणी येतात म्हूण आमी तांकां भागीदार जावंक ना, बाली जावंक ना. त्या देखून लुकाच्या वांजेलांत बोवा पुरबायतर आमकां सांगता एनिमीक डिफीट करचें म्हळ्यार आमच्या जिवनांत आमी बरें जियोवचें. तद्विरुद्ध सोम्यान तेसलेंत जिवन तो जियलो. ताका कोण सक्कडी दूख दिताले, कोण सक्कडी
ताच्या जिवनांत तो मोर जाय ताका मारी जाय निरापराधी आसल्या वयर अपराध मानून ताका मारी जाय म्हणून मरणाच्या प्रमाण त्या पिलातान घेवन गेल्ले असले मनीस ताच्या मुखार आसल्यार सोम्यान इडें दिवना. सोमी केन्नाच इडें दिना. कित्याक तो इडें दिना गे म्हळ्यार सोम्याक कळीत आसलें जेवसाची कुयुक्त. त्या देखून तो म्हणटा गेट बिहायंड मी सॅटन. निकाळ हांगा जावन सोम्याच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार ताका 3 फुटी त्यात जेवसारान त्या पर्वतार नाटता आसतना सोमी म्हणा लागलो म्हज्या देवाची परिक्षा करूंक हांव हांगा ना. म्हज्या देवाची परिक्षा करूंक हांव हांगा ना. आनी ह्या वेळार थाचितल्याक जेवसार पयस सरलो देवाचें उतर. म्हज्यान देवाचें उतर जावन आसा वर्तें. आनी हें उतर भोव वापरपायतरान आमी जियेत आसतना आमचे थंय आमी हगें दवरन राग दवरन नांबकसाणें दवरन जेवसाराक जाय तें काण दिता. वी फीड द वुल्फ द बॅड वुल्फ. एक भुरग्या विचारलें काय देर आर 2 wolves within you, the good and the bad. Which one is growing within you? भुरग्यान म्हळें काय द वुल्फ दॅट आय फीड. तुजें तें आसा वायट तो वुल्फ ताका तूं काण दिताय जाल्यार तो वाडटालो. ताका काण दिनासतना बऱ्या वुल्फाक काण दिताय जाल्यार सुण्या वखदाक तो काण दिताय जाल्यार तो वाडटालो. त्या देखून आमी जेवसाराक डिफीट करूंक वी नीड टू नॉक आउट द इवल द सॅटन फ्रॉम आवर लायफ. आनी तें जावन आसा आमचें जिवन. तुमच्या मुखार एक बोवा वापरपाचें दृश्टांत दवरता. थॉमस आल्वा एडिसन. तुमकां ताच्या सांगाता जायते विज्ञानी आसले जायते सायंटिस्ट आसले आनी सांगाता बसून जायत्या विज्ञानी सांगाता बसून 24 hours करसून एक बल्ब करचो आसलो. तुमकां कोता थॉमस आल्वा एडिसनाचें इन्वेन्शन इज द बल्ब. आनी तो बल्ब केल्ल्या उपरांत तो व्हरून त्या सगळे बल्ब खंय सांगाता मांडून दवरतात जोडणे करता म्हणटा. आनी ते मांडून दवरच्या जाग्यार दवरचे खातीर एकलो चेरको भुरगो आसलो. त्या चेरक्या भुरग्याचे तो बल्ब जाल्लो उपरांत व्हरून चेरक्या भुरग्याच्या हातान दिताले आनी चेरक्या भुरग्यान व्हरून त्या जाग्यार दवरूंक आसलें. थंय इल्लें मेटां सोडोंक आसलीं. आनी हो चेरको भुरगो इतलो कॉन्शियस जातालो की तो बल्ब ताच्या हाता येता म्हणटाना तो कामतालो. कित्याक तो पडोंक नजो तो कांय जावंक नजो इतलो एंग्शियस जातालो. एक फावटी हें तो इतलो केअरफूल आसल्यार ताची एंग्जायटी देखून एक तो बऱ्यान काणकोण व्हरतालो कांय जावं नजो सगळो दीस आनी रात म्हणल्यार बरी ह्या बल्बा खातीर तांणी करसिल्या 24 प्रेशियस आवर दे पुटीन. आनी एक बल्ब तांणी करता आसतना 24 घंटे तातूंत ते करसिताले. आनी तो बल्ब इतलो प्रेशियस आसा म्हूण तो बरो दन व्हरता आसतना परमहंशेन ताची एंग्जायटी ओवर एंग्शियस जावन तो बल्ब फुटलो. आनी तो फुटल्या क्षण चेरक्या भुरग्याक बारीत खंत जाली बेंय दिसलें. सायंटिस्टांनी पळयलें. सायंटिस्टांक बारीत बेजार जालें. कित्याक एक बल्ब करीचे 24 वरां कितल्याक सायंटिस्टांनी सांगाता मेळोन करचो आसलो. आनी अशें आसा तांकांय तो बारी दूख भोगलें. पूण परत ते बसले. सगळे सायंटिस्ट आयले. थॉमस आल्वा एडिसनाय थंय आसलो आनी तांणी सांगाता मेळोन परत बल्ब केलो. आनी परत बल्ब करून तो कोणाच्या हातान दिलो गता तुमकां तेच ते चेरक्या भुरग्याच्या हातान. कित्याक एक पटी सूख केल्लो तो ताचें सूख वळखून घेवन आनी मुखार तो सूख करिनातल्या बरें बारीक केअरफूल आसतालो म्हणून थॉमस आल्वा एडिसनाक कळीत आसलें. दुसरें ताणें सूख केलें म्हणून थॉमस आल्वा एडिसनान ताका पयस दवरूं ना. ताचे बदलाक परत ताचें सूख वळखून ताणें घेतिल्ली आनी त्या वरी ताका तो बल्ब परत्यान ताच्या हातान दिता आसतना जाल्लो संतोश. आनी त्या दिसा जावन ताणें ते थॉमस आल्वा एडिसनांनी त्या सगळ्या सायंटिस्टा वयर दवरिल्लो ती पातयणी आनी भावार्थ कितलो जावंक नजो. तेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवनांतय सोम्याचें व्हरतें उदारपण पळोवंक जाय. सोमी त्या कुर्सार मेलो जाल्यार बेश्टें तो मरो ना. कितें नासतना तो मरो ना. ताणें पातक करूं ना जाल्यार आमचो मोग घेवन तो त्या कुर्सार मेलो. त्या कुर्सार मेल्ल्या देखून ताणें कितें केलें एका रितीर आमची पातकां धुली आनी एका रितीर जेवसाराक ताणें डिफीट केलें. नॉक्ड आउट फ्रॉम आवर लायफ. आमच्या जिवनांत एक पातक ताणें धुवन काडलें त्या कुर्साच्या मरणात वरी. दुसरें जेवसाराक आमच्या जिवनांत हांव ह्या जिणयेंत हांव ताणें भायर काडून उडयलें. हें जावन आसा डिफिटींग इवल
डिफिटींग सॅटन. आनी तेच जालें एक वर्तें जिवान स्वामी जियेला तर आमकां एका बोक्सूंक कितें जाय. आमकां एक ल्हान बोक्सी नासतना आमी रावन कितें फायदो. हाव टू चूज हिलींग, हाव टू चूज हिलींग. ताकाच म्हणटा आमी हिलींग जायचे तर आमी आमच्या एनिमीक डिफीट करूंक आसा. तो एनिमी जावन आसा जेवसार ताका आमी काण उडोवंक आसा. लुकास एवांजल चॅप्टर 17 वर्स 4. पेद्रू जेजूक विचारता, कितले फावटी हांवें म्हज्या भावान चूक केली जाल्यार बोक्सी जाय. पेद्रून चिंतलें जावन आसा हांव सवाल विचारतालो जेजूक आनी ताका जापी हांव दितालो. ताणें जापी दिवन जाली कितले 7 फावटी गी. कित्याक गी म्हळ्यार हाजें बॅकग्रावंड अशें, पेद्रूक पोरने टेस्टामेंतांत बरयलें कळीत आसलें. आमोसाच्या बुकांत 3 फावटी तुवें बोक्सीचें म्हूण आसलें. आनी पेद्रू चिंता आमोसाच्या बुकांत 3 फावटी जेजूचो गूण ताका कळीत आसलें, जेजू एक लागीं बोक्सूचें ताका कळीत आसलें. त्या देखून ताचें कॅल्कुलेशन अशें केलें पळय ताणें कशें. ताचें कॅल्कुलेशन अशें केलें की 3 + 3 6 डबल केलें. डबल करून परतून आनी एक ॲड केलें ताका 7. 3 + 3 + 1 7 केलें. आनी तशें तो विचारता 7 फावटींगी कॅल्कुलेशन्स. पेद्रू कॅल्कुलेशनान गेलो, सिंपल कॅल्कुलेशन. पूण जेजूचें कॅल्कुलेशन महान. तशें जाल्यार कॅल्कुलेशन आमी केलें जाल्यार आमकांय वापरपाची जिणे मेळटा. त्या देखून जेजू म्हणा लागलो अनलिमिटेड फॉरगिवनेस. 7चे 70 फावटी, 7चे 70 फावटी ताका अनलिमिटेड फॉरगिवनेस. आनी अशें आसता सोम्याचें कॅल्कुलेशन मस्त अलग आसा, डिफरंट आसा मोगाचें. कित्याक पोर एक कपल आयिल्ली, ताणें उलयतना सगळें कॅल्कुलेशन्स, एवरीथींग दे कॅल्कुलेट. म्हळ्यार सार्थक जालें तुमच्या आवय बापायन तुमकां शिकप दिल्लें. हें कॅल्कुलेशन कळीत आसल्या देखून तुमी आज काजारांत ताणें 3 पुडी आयदनां दवरलीं आनी 4 पुडी मिरसांग कातरली, ताणें 2 पुडी झाडलें आनी 5 पुडी बेड सामान केलें आनी 2 पुडी फॅन पुसलें आनी 3 पुडी ट्यूबलायट पुसलो. हाका न्ही काजारी जिवान. काजारी जिवनांत ताणें कितलें केलें हाणें कितलें म्हणून लेख बरोवचें न्ही. ते लेख बरोवचें ऑटोमॅटीक मिशीन आसात. काजारी जिवन जावन आसा एकामेकाक बोगसून एकामेकाक आदार दिवचे. त्या देखून लुकास एवांजल चॅप्टर 6 आमी कितें वाचलां 26 आनी 27 ब्युटिफूल पॅसेज. त्या देखून आमकां डबल उपयोग तांतूं जावन आसा. इम्मडी उपयोग म्हणटा आमी कन्नडान जाल्यार. तसलो उपयोग आमकां स्वामी कर दिता आनी तसल्या वर्त्यापणांत आमी जियोंक स्वामी आमकां आपयता. पेद्रून हें सवाल विचारतना जेजू कळीत आसलें पेद्रू कितें चिंतून आसा म्हूण. त्या देखून बारी तेका उंचल्या मट्टाचें चिंतप सोम्यान पेद्रूक दिल्लें. 7चे 70 फावटी ताका लेख ना. तसलें एक उंचलें चिंतप चिंत. 3 + 3 + 1 कॅल्कुलेशन करूं वचनाका. एकेच्या लायफान कॅल्कुलेशन दिवच्यान कॅल्कुलेशन मागीर तितलें केलां हांवें, हाका इतलें केलां. केल्लें सांगाचें म्हण कांय ना. त्या खातीर सोम्यान म्हणलें ती उतरां. जें कितें तुजो उजो हात करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळीत ना जावं दी. जें कितें तूं हेरांक करताय तें तूं कोणाकी कळीत ना जावं दी. तुजें दान धर्म गुपीत रितीर कर. वच उपास करता जाल्यार गुपीत तरान कर. कितल्या अपुरबाय तरान सांगलां पळय. दान करता जाल्यार गुपीत तरान कर. तें कळत म्हण कांय गरज ना. मनशा मुखार आमी तें कळीत करन कांयच फायदो ना. त्या मनशा मुखार कळीत करन आनी कितें दिलें हांकारी जावच्या बदलाक तेव्हा देव तुका कितें सांगता त्या प्रमाणे वच. देव कितें करता तेंच मोगाचें न्हू. आमच्या जिवनांत आमकां हें बऱ्या तरेन करूंक कळीत आसा. जाता कळीत आसा की ना म्हणून म्हाका कळीत ना. कळीत आसल्यार थोडी करते आसली करूंक जाता. हांवें व्हडल्या जाणां रागान वचोन तें तुवें केलां हें केलां म्हणून कोणाकी लेबल करच्या बदलाक बऱ्या तरान सांग अशें जाल्यार बरें आसलें. खंडीत जावन जें कितें तूं करूंक चिंताय तशें तें जायना. हांगा तुका बरें जाता. त्या खातीर आमी कोणाकी सांगता आसतना म्हाका एक पावर आसा, म्हाका एक रंबो आसा, म्हज्या थंय जबाबदारी आसा, म्हज्याक तो कीळ म्हज्याक तो उणो म्हणून समजोन म्हजो वॉयस रेज केल्यार कांयच फायदो ना. हांवें एकल्या म्हणलें आसा नेवर रेज युअर वॉयस अगेन. कित्याक अनलेस द लॉर्ड हॅज नेम्ड यू टू रेज युअर वॉयस टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड
देवाचें उतर परगट करच्याक, देवाचें बरेंपण परगट करच्याक तुका देवान नेमला, तेच ना तुजो वॉयस रेज कर. अन्नेसरी मनशा मुखार न्ही. आज पळयता हांव मोगाच्यान मनीस मनशाक मान खाता, काळीज रडता म्हजें. कित्याक तसलो मनीस देवा सारक्या मनशाक मेळयल्या बरें मारतात, मेळयल्या बरें वडतात, मेळयल्या बरें कुडके करतात, थोड्यांचे काळजां बेसां करतात, एका आशे खातीर कितें कितें जाता, संबंद मोडतात. कसलें जिवन तें, नालिसायचें जेवसाच्या हातांत नासचें जिवन तें. त्या देखून आमी मागया आमची काळजां बरीं जाता आसतना जेवसाराक आमी पयस धांवन येता. काळजांत बगसाणें बरोवन ओमतोच्या टायमार जेवसारा लागीं येवंक जायना. कित्याक जेवसार तें सोंसून घेना, तुजें उदारपण तो सोंसून घेना, तुजें बगसाणें तो सोंसून घेना, तुजो माया मोग आनी मायपास तो सोंसून घेना. कित्याक ताका तें नाका. द फॉलन एंजल, डिफिटेड एनिमी, सलवल्लो तो. ताका सलवणीन जाय, हेरांची सलवणी ताका जाय. तुका जाय तें नाडटालो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत तुकाच्या वांजलान सांगिल्ल्या प्रमाणे हेरांक आशिर्वाद दिया, हेरांक आशिर्वादीत करया. आमचें जिवन नंदान जावं दी. संपतरान देव आमच्या सांगाता जियेत आसतना सगळें बरेंपण तो दिवं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आर्गां जेजो, होगलाप जेजो, वंदान जेजो, महिमा जेजो, दिनवास जेजो. हो दीस बऱ्या तरान करसूंक सगळ्या भुरग्यांक तो आदार दी सोम्या. त्या जेवसाची विदोवळी आमी काण मान बोडोवन उडोवच्या खातीर आमचे काळीज नितळ करच्याक आमकां आदार दी सोम्या. हांकार आमचो सोडणो, बरें मोन आमी जोडणो. हेरांच्या जिवनांत संतोश हाडच्याक जाय जाल्यार बरीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर येवं दी. आमचीं वंटां तुजें नांव गावूं दी. तुजें उतर आमी परगट करच्याक आमचो ताळो आमी काण व्हडा ताळ्यान उलोवंक आमकां आदार दी सोम्या. आमी आमकां जाय जाल्यार बरें हेरांच्या जिवनांत खेळोंक न्हय, हेरांचें जिवन पिडार करूंक न्हय. माया मोग मायपास वांटून घेवच्याक येवची ती परब, अपुरबायेची परब, तीच मोती मायेचे जल्माचो संदेश आमकां इतलोच. कुटुंबां सांगाता हाड, सांगाता त्या कुटुंबांनी चियेया. नांव पुरो आमी एकाच घरा चियेना, पूण आमची काळजां सांगाता येवं दी. आमचो संबंद जोडतो जावं दी. एकामेका उलयता आसतना मोवळ्यान, मोव अपुरबायेच्या ताळ्यान, मधुर ताळ्यान आमी उलोवया. आनी त्या वेळा देवाचो संदेश आमच्या जिवनाद्वारे आमी हेरांक दिवंक जाता. देवाचे आशिर्वाद एकल्याचेर मागता. सर्वेस्वर आमच्या मंगळा बापा, ह्या वेळार तुजे आशिर्वाद शिवर आमच्या भुरग्यां वयर घाल सोम्या. एका कुटुंबांत आमी जियेत आसतना भोव अपुरबायेचीं कुटुंबां बांदूंक जाय जाल्यार सगळें बरें म्हण आमकां दी. मोती मायेची मरे ती वर्ते परब आमी आचरण करूंक येता. तिजो जल्म दिवस आचरच्या संदर्भी आमकां जाय जाल्यार सर बरेंपण दी. पावस आमकां येवं दी सोम्या. आमचें बेळें बरें तरान जावं दी. आनी सगळी भुंय जायती तृप्ती बगच्याक तुवें दिवचो तो पावस आमकां आदार जावं दी. विनोद गंगोळे आनी तेच्या टिमांतय जायते आमी मागता. ताणें कसो तो वावर देव संदेश प्रसार करच्या कितल्याशे जाणांची काळजां मनां नितळ निर्मळ करून ताणें अपुरबायेचें जिवन जिवोवच्याक हो संदेश देवाचें उतर तांकां परगट ते करतात. त्या खातीर तांच्या माध्यमांतल्यान ताणें करची ती सेवा तुज्या वरती आशिर्वादान बरो आनी आमकां सगळ्यांक तुजें आशिर्वाद दी. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.